ओनूचो इफी सारको जायना. गोंयभर 10 कडेन LED स्क्रिनी घालून फिल्मां दाखयतले म्हूण ESGन थारायल्लें. पूण आपल्याक जाय ताका टेंडर दिवंक मेळ्ळेना म्हूण निमणे प्लानूच रद्द केलो म्हूण BJPचोच आमदार आनी ESGचो आदलो उपाध्यक्ष विष्णू वाघ उलयला. ओनू इफीत गोंयच्या कलाकारांक सामकेच कडेक उडयल्यात. विष्णूक खंय आतां उलोवंक कोणाची सेन्सरशीप लागची ना. फक्त आपल्या मर्जींतल्या टेंडराक ते मेळ्ळेना आनी जो लोवस्ट आशिल्लो ताजे परस हेंच्या मर्जींतलो कोण तरी जवळ जवळ 1 कोटीच्या वयर आशिल्लो ताका मेळ्ळेना. हे एक कारणा खातीर आख्खें प्रोसेस जो आशिल्लो आनी आख्खो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो कॅन्सल केलो अशें हांवें आयकलें. सो तांणी सांगूं जाय हें कित्याक लागून कॅन्सल केलें तें अकस्मात. ओनूच्या इफीचो आनी एक मोठो उणाव म्हणजे इफीत स्थानीक कलाकारांक खंयच प्राधान्य दिवना. इफीक गेल्ले कडेन ESGच्या गेटी कडेन सेक्युरिटीन विष्णूची गाडी आडयली. गाडी भितर घेवं नाका म्हूण वेल्या अधिकाऱ्यान सांगलां म्हूण खंय त्या सेक्युरिटीन सांगलें. ESGच्या अध्यक्ष वा उपाध्यक्षाक आपली नसाय जाल्या आसूये म्हूण विष्णू उलयता. हांव जावन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव MLA. जे ESGचे सद्य कोण उपाध्यक्ष आसात आनी कोण बाकीचे मडगांवकार कांय एवढे तेवढे बोवाळटा ते आमदार सुद्दां ना. हांव आमदार. आमदाराची गाडी कोणें खंय आडोवं नजो कोणाचो म्हाका खबर ना. पूण जर वयल्यान डिरेक्शन येयलां अशें म्हणलां म्हणजे वयलो कोण आसतलो. कदाचित ESGचो कोण तरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हांचे मदलो कोण तरी आसतलो. ते शिवाय विष्णू स्वतंत्र जावपाच्यो गजाली करता. तो खंय लोकांक जाय तसो वागतलो. कितें उलोवप कितें ना हाचेर खंय ताका कोणाचीच सेन्सरशीप लागची ना. पक्ष शिस्तीच्या नांवा सकयल खूब डोस आमकां दितात हें करचें न्ही तें करचें न्ही. पूण आमी आसात ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात. आमी निवडून आयिल्ले आसात आनी निवडून आयिल्लो जो लोकप्रतिनिधी आसता तो लोकांचो आसता. लोकांक खंय त्रास जाता हे आमदार उलोवचना जाल्यार कोण उलयतलो. आनी समजा त्रास करपी जर खुद्द आमचेच नेते आसत आमचेच राज्यकर्ते आसत आनी आमचो सुद्दां पक्ष आसत जाल्यार आमदारान तेजे विरुद्ध कित्याक उलोवप न्ही. आमदारान उलोवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. ऑस्ट्रेलियाचो 25 वर्सांचो उदेंतो क्रिकेटर फिल ह्युजान हॉस्पिटलांत प्राण सोडलो. सिडनी ग्राउंडार 2 दीस फाटीं ताचेर जबरदस्त बाउन्सर बशिल्लो. बाउन्सराचे नेट सरशी ताची काना फाटली शीर भितरल्यान फुटली. मेंदवाचें ऑपरेशन करचें पडलें. 2 दीस तो कोमांत उरलो. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियान ह्युजाच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. आयतारा ताचो वाडदीस आशिल्लो. ऑस्ट्रेलियेंत भारता बरोबर आशिल्ली पयली प्रॅक्टीस मॅचूय रद्द केल्या. As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball at the SCG on Tuesday. He momentarily stood up and then immediately collapsed on the ground. Philip took the blow at the side of the neck, and as a result of that blow, his vertebral artery, one of the main arteries leading to the brain, was compressed by the ball. That caused the artery to split and for bleeding to go up into the brain. And he had a massive bleed into his brain. This is frequently fatal at the time. इतल्याने खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.